म्हापशा वाठारात एका 22 वर्साच्या तरणाट्यान आपल्या घरा स्वताचेर फारपेट करून आपलो जीव सोंपोवपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। कोयर उडयतना ताचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत ताच्याड FIR नोंद जाल्ल्यान तो मानसीक तणावा खाला आशिल्लो देखून ताणें हें पावल उखल्लें अशें कळटा। ह्या प्रकरणाचेर आरते परते प्रश्न उप्रासल्या मजगतीं ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करपाक लायता अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें। आमकां एक कंप्लेन आली की ते गार्बेज एक व्हिडिओ व्हायरल कोणी तरी व्हायरल आणि तितून आमी तेजे हे पळयताले एग्जामीन केले आनी तितून सगळें दिसतालें सो आमी तितून एक आमी नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट समजो तितून आमी ऑफेन्स रजिस्टर केलो आनी तितून एक ऑफेन्स रजिस्टर करता आमी तितून चडशे मोस्टली फायन आसा आनी ऑर इम्प्रिजनमेंट आनी आयदर ऑफ दॅट सो तो आमी ऑफेन्स रजिस्टर केलो आनी ताका आमी आपयलो पुलीस स्टेशनाक ताजे आमी इंटरव्यू केले ताका आमी इंटरव्यू करून ताजे आमी ताका मागीर ताजी 35 नोटीस दिवन ताका आमी धाडलो घरा धाडलो बट आतां त्या टायमार पुलीस खूब लोक आशिल्ले आनी खूब मॅटर चलताले आमकां सो आमी ते तितकोच आमकां टायमार मातसो थोडलो मागीर ते गाडी ताणें खंयचे घेवन गेल्लो ताणें थंय एलिगेशन की गार्बेज डंप केला म्हणून सो तेजे वयल्यान आमी ते इन्वेस्टिगेशन चालू आसा ऑफेन्स रजिस्टर केला 35 नोटीस दिवन ताका आमी घरा हाडलो मागीर अरावंड 1:32 o'clock तेन्ना आमकां एक कॉल आयलो आमकां पुलिशेन दॅट ही हॅज गनशॉट म्हणून कितें अशें आयलें म्हणून मागीर तेजे ती UD आली मागीर सेकेंड अननॅचरल डेथ केस आमी रजिस्टर केला म्हापसा पुलिसान तेजे इन्वेस्टिगेशन हांव आयिल्लो हांगा पळोवपाक विजीट करपाक सो आतां फुडें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा तो एक यंग भुरगो जावन असलो आमी त्या फॅमिलीक वळखता आमी मुद्दम आय वूड लायक टू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विश देम माय कंडोलेंसेस ऑन माय बिहाफ एंड द एंटायर म्हापसा सिटी ऑल द एंटायर कॉन्स्टिट्युएंसी टू देम मुद्दम ते वयतलो उलोवपाक तेंचे कडेन सो इट इज अगेन वेरी अनफॉर्च्युनेट म्हाका सदांच कडेन फातोडेचेर न्यूज आय वॉज ऑल्सो वेरी डिस्टर्ब विथ दिस थिंग दॅट जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिच्युएशन लायक दिस somebody has taken his life and it is a very disturbing खंय तरी आमकां सगळे सिटीजन जे आसा we should also be a little bit more sensitive upon what we are doing, which direction the youth are going, what direction this society is going, and we have to be a little bit more sensitive to it. आयज एक वायट घटना घडली आमच्या वाड्यात ब्रागान जावन एक्सपायर जाला कारण सिंगल गार्बेजी खातीर तेजो सोशल मिडियाचेर एक पोस्ट व्हायरल केलो आनी तो व्हायरल करताना कोणें केला पळय ताणें आपलें तोंड दाखोवंक ना ताका व्हायरल केलो ही वायट गोश्ट अशें गार्बेज उडयता कितलें कितें एक भुरगो इनसंट ह्या म्हाज्या गांवसडचो आनी तो भुरग्याक आमच्या वाड्या वयले विचारशी बाबा हो कोण ताका वळखचें वचून ना कारण तो मिसाक पासून गेलो जाल्यार आपल्या घरान वयता समतक काडून कारण कोणच्या भुरग्या वांगडा ना कांय ना तेच्या आवयन हांकां बापूय मरोन विडो ती बायल दोगांय भुरगे एक चेडो तांकां कशें वयर काडल्यान ती बाबडी 3 जाणां घाणेर मारून दिसतलें हे कोण व्हायरल करता तेंच्यानी चिंतूंक जाय फाल्यां आपणाकूय भुरगो आसतलो आपणाकूय बापूय आसतलो आपणाक कोण कितें फकाणां करूं नाका हेच्या व्हायरलाचेर तेणी कोणाक मर्डर करूं नाका दुसरी गोश्ट ताका तो म्हणटा हेची आवय कितें म्हणटा की ताका पुलिशेन व्हरोन दवरलो 3 वरां आनी आमकांय सांगना म्हणटा कितें 3 वर्सां 3 हें दवरलो वरां दवरलो आनी ताका सांगपाक लागलें तुका स्टेट सोडची पडचें ना 3 दीस कंटिन्यू आपयता कंटिन्युअसली जाल्यार कितें तो भुरगो भियालो की तेणें अजून भायर पावल काडूंक नासलें आतां कोण भोंवन येयल्लो कितें मस्ती करून येयलो ताका तें कांय नासलें तो भुरगो इनसंट म्हणून हेका कांय खबर ना बाबा खंय करूंक आनी कितें करूंक तेणें आपलो जिवाचो घात करून घेतलो अशें म्हणटा की पुलीस भियेतात काय कोणें व्हायरल केल्या उपरांत आमी एक्शन घेवंक ना ह्या खातीर जाता वो कोणाचो इन्फ्लुएन्स येता बाबा हे भुरगे हे कर ताची तेजी फाटलें तर बॅकग्रावंड पळोवंक जाय हो भुरगो कोण हांव मस्तो चल म्हाज्या घाला तुमी अशें तरी तेजें जालां कितें तशें सांगना व्हिडिओ काडला पळय तेणें ताका अंडरस्टँड सॉरी म्हटलां तेणें पोवचो आजुनूय व्हिडिओ आसा तेणी 10 फावटी सॉरी म्हटलें आनी तो असो सोदतालो मनजात कसो की आपणाक कोण हेल्पाक येता काय म्हणून तेजे हेल्पाक येवंक ना प्लस तेचो व्हिडिओ व्हायरल केलो अशें जावप ना तितून मनशान वळखपाक जाय इवन मिडियाय वळखता कोण इनसंट कोण नॉन इनसंट बिश्तो व्हायरल करिना हे आतां कोणी व्हायरल केला तेणें आपलो फेस व्हायरल करूंक जाय आसलो आयची जी एक्शन आयचे तो भुरगोन आपलो जीव गमावलो पळय तो अननेसेसरी जीव गमयलो तेणी कितें तरी एक कोती हाडली आनी उडयली कोणी तेचे व्हिडिओ फिल्मींग केले व्हायरल केले आनी त्या आदाराचेर पुलिसांनी
त्या भुरग्याक पुलीस स्टेशनचेर आपत तेजेर FIR रजिस्टर केलो आनी ताका FIR रजिस्टर करतकच तो भुरगो कॉलेज स्टुडंट 3rd इयराक शिकतालो तेजें लायफ बरबाद कशें जालें अशें जालें कित्याक सांगपा FIR करप एक भुरग्याचें फाल्यां सकाळीं सर्विसेक वचपाक ताका कितें तरी NOC जाय पडटा कितें जाय पडटा आनी पुलीस NOC तेचो एक रिकॉर्ड उरतलो आशिल्लो तेचो आनी तो भुरगो असो आशिल्लो की तो कोणाचे वाटेक ना कोणा कडेन उलोवपाक नको आसलो आनी तो स्वता गुदमरलो त्या हेतून हे जे कृत्य आसा पळय ताका म्हाज्या मते त्या ऑथॉरिटीन ताका कारणीभूत केलो ते कृत्य करपाक सुसाईड केलो चवकशी करपाक लायता कित्याक तरी एक बारीकशी केसी घातली ताका व्हडले एक्शन घेतले कशें जायना सर बारीकशी केसी लागून ताका चवकशी करपाक लायता गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विणा मांद्रेकर.